राती जे चांदोर हांगसर रातचे तांच्यांनी मजबूर केलो. म्हाका दिसता ही स्वतंत्र गोंयची इतिहासातली पहिली गजाल आसूंक शकता घडयेक. रातचे लोकांक 4 मेरेन 5 मेरेन रेल्वेच्या रुळार हाडून बसप हे खंय तरी म्हाका दिसता सरकाराक सोबाना. फाटले 2 म्हयन्या वयर जाल्ले आहा मेळावले हांगसर खास करून आमचो महिला वर्ग आमच्यो भयणी थंय ज्यो थाण मांडून बसलेले आहा, आपल्या घराक विसरून आपल्या भुरग्यांक विसरून ह्या सरकारान तांकां मजबूर केल्ली आहा रस्त्यार बसपाक. हे म्हाका दिसता हेच्या पयलीं अशें केन्ना गोंयांत चडश्यो गोष्टी घडलेल्यो ना. ताका लागून लोक आनी गोंयची जनता हे ह्या पक्षांक ह्या सरकाराक विटलेले आहा. येणाऱ्या काळान गोंयान एक बरी क्रांती घडटली. स्थानिक पक्षाचे नीज गोंयकाराचे सरकार हेच्या फुडें ह्या गोंयान उदयाक येतले आनी आमचो म्हजेर जी जबाबदारी सोपयल्ली आहा. आयज हांव हांगसर पक्षाचे जे पयलोच दीस म्हजो पक्ष कार्यालयान येवपाक सतत विकांसून 4 दीस हांव ह्या पक्ष कार्यालयान उपस्थित आसतलो. गोंयचे जनते पासत, गोंयकारां पासत, गोंयच्या फुडल्या बऱ्यापणाक पासत आनी खास करून गोवा फॉरवर्ड पार्टीक सत्ते मेरेन व्हरप, सरकारा मेरेन सरकार घडोवपा मेरेन व्हरप हे येणारे फुडले म्हजे ध्येय आसतले, म्हजे काम आसतले.